कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। एक विषय असा नाही लॉंग पेंडिंग आमचो असोच कितपत पडला आसा तो म्हणजे गांवडोंगरी पंचायतीच्या एरियांतले कुमेरी सनद दिवपाच्या संदर्भांतलो आणि हो विषय जो आसा की जे जमनी आसा त्यो भाऊसाहेब बांदोडकराच्या टायमाचेर की कुमेरी कल्टिवेशन जे ज्या लोकांनी आमच्या गांवडोंगरी भागातल्या लोकांनी केलें आणि त्यानंतर ताजें रितसर जी आसा ती प्रोसेस जाल्ली आसा आणि तातूंतले फक्त गांवडोंगरी पंचायतींतले 3 ऑर्डरी तांकां दिल्ल्यो आसा म्हणजे तांकां 3 सनदी दिल्ले आसा आनी ताजे रितसर ऑर्डर जाल्ले आसा। बाकीचे सादारणशे 100-200-250 केसीस आसा न्ही आजूय तशीच पेंडींग आसा आणि त्या संदर्भांतले जे विशय आसा न्ही की मध्यंतरी जे कालखंडाक विशय आयलो की ती जमीन फॉरेस्टाक डायवर्ट करपा खातीर ताणें सेक्शन 4 लायली आणि त्यामुळे की आज अशी परिस्थिती आसा ती जमीन जी आसा पयली जुनी ती रेव्हेन्यूची आणि त्यामुळे धड ती आतां FRC एक्टांक येवंक शकना आणि कुमेरीक हातूंत येवपाक शकना म्हणजे अशी जी द्विधा परिस्थिती आशिल्ली आणि त्यामुळे काल आमी हाय लेवलाची एक मिटींग लावून घेतली। कलेक्टर, रेव्हेन्यू सेक्रेटरी, फॉरेस्टाचे अधिकारी आणि स्थानिक लोक अशा लोकांचे एक आणि तातूंत एक लेंथी डिस्कशन जावं एक हाफ एन आवरचें डिस्कशन जालें आणि त्या डिस्कशनाच्या अंतर्गत म्हणजे तो विशय सॉर्ट आउट करपाच्या दृश्टिकोनाच्यान ज्या मनशान तांकां सहकार्य करपाक जाय म्हणजे ती फायल वेवस्थीत जी पुटअप करपाच्या दृश्टिकोनाच्यान खंय हर्डल आसा हे सगळें सोदून आनी ती वेवस्थीत पुटअप करपाच्या दृश्टिकोनान इतलो निर्णय जाल्लो आसा ताजे आनी जर हो विशय जर सॉर्ट आउट जालो जर जायत न्ही सादारणशे 200-250 फॅमिलीक जे आसा न्ही ताका पूर्णपणे रिलीफ मेळपाक शकता आनी मेळपाक जाय अशें म्हाजी धारणा आसा आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान सगळे लोक पॉझिटिव्ह आसा म्हणजे फॉरेस्टाचे लोक पॉझिटिव्ह आसा म्हणजे सारकें डॉक्युमेंटेशन जें आसा त्या लोकांनी केल्लें आसा आणि त्यामुळे फॉरेस्टाचे लोक पॉझिटिव्ह आसा रेव्हेन्यूचे लोक पॉझिटिव्ह आसा आणि त्यामुळे केन्ना तरी अशें म्हणजे सगळे लोक आज पर्यंत तशे एकठांय बसले ना आणि त्यामुळे तो विशय कितपत उरलो त्यामुळे काल जो एकंदर जे डिस्कशन बरी चर्चा जाली आणि तातूंतल्यान विशय रिजॉल्व जावपाचे दृश्टिकोनाचे स्टेप्स ज्यो कितें घेवपाक जाय मेजर्स कितें घेवपाक जाय त्या संदर्भांतली कलेक्टराच्या बाजूंतल्यान कलेक्टर फॉरेस्टाच्या बाजूंतल्यान फॉरेस्ट आणि रेव्हेन्यू सेक्रेटरी संदीप जाकीस हो लॉ सेक्रेटरी आसा आणि त्यामुळे त्या दोन्ही भुमिकेक येवन ताणें तो विशय कसो रिजॉल्व जातलो ह्या संदर्भांत एक लेंथी डिस्कशन त्या वेळार जालें। कुमेरी संदर्भात सांगपाचें म्हणलें जाल्यार बरो हो विशय जो आसा बरोच पयलींचो म्हणजे सादारण भाऊसाहेब बांदोडकर जो आशिल्ले मुख्यमंत्री आशिल्ले गोंयचे तेन्नाचो विशय जावन आसा। सादारण ह्या विशयाक पळयत जाल्यार सादारण एवरेज 50 वर्सां जायत आयली म्हणटा त्या वेळार भाऊसाहेब बांदोडकरान आमकां जे आमचे गांवगिऱ्या भागांक जे आमचे पोटापाण्याचें रक्षण करपा खातीर रानां मारून जे उत्पन्न काडटाले नाचणे काडटाले बाकीचे भात करताले बाकीचे पिकावळ तरेतरेची मिरसांग करताले त्या वेळाचेर तांकां जे पिकावळ काडटा आसतना की कुमेरी म्हणून जी जागा आसा ती तांकां त्या वेळाचेर ती टेम्पररी दिल्ली आनी त्या कायदेशीर ती जावूं नाशिल्ली पूण तो प्रोसेस खूब आज पर्यंत खूब लांब उरलो लांब उरता आसतना मध्यंतरी काळाक जी जमीन भाऊसाहेब बांदोडकरान दिली ती रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाची आशिल्ली आनी रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटान झाडां रोवपा खातीर ती फॉरेस्टाक दिली। फॉरेस्टाक दितकीर फॉरेस्टान जो आपलो जो हक्क आसा त्या जागेचेर दवरलो आनी आमच्या गांवडोंगरीक सादारण 209 त्या वेळा वयले कल्टिवेटर आशिल्ले म्हणजे कुमेरी कल्टिवेटर 209 आनी आयज जर पळोवपाक गेल्यार सादारण 800 फॅमिली जातात आनी तेन्ना साकून आयज पर्यंत आमकां तो विशय जो आसा तो पेंडिंगच उरलो। सादारण म्हाका याद जाता त्या प्रमाणे 2019 ह्या जमनीचेर फॉरेस्टान आपलो हक्क दवरलो आनी हक्क दवरतकीर तेंच्यांनी आपल्याली जी बॉर्डर आसा त्या बॉर्डरीचेर रिजर्व फॉरेस्ट म्हणून जो स्टोन आसा तो घातलो तेन्ना आमच्या गांवडोंगरींतले बरेचशे लोक जागे जाले म्हणजे तांकां कळना की रिजर्व फॉरेस्ट म्हळ्यार कितें आनी अशे शिकलेले यूथ जे आसा आमी सादारण 2019 एकठांय आयले आनी हो विशय जो आसा आमी भुरग्यांनी म्हणजे जे यूथ आसा शिकलेले तेंच्यांनी तो लावन धरतकीर आमी चालूच आशिल्ले लढाय मारपाची ह्या हेजे खातीर मागीर सर जेन्ना तवडकर सर आमदार जाले सभापती जाले तेन्ना आमी हो विशय तेंचे फुड्यान दवरिलो आनी तेंचे फुड्यान दवरून
आनी तेजे पयलें सांगपाचें म्हणजे सर तवडकर सर जेन्ना एसटी कमिशनर आशिल्ले तेंचे फुड्यान आमी केसीय घातलेल्यो त्या संदर्भात आनी तेजे कमिशनर केसी चालूच आशिल्ल्यो आनी तेजे नंतर आमी आतां तो सभापती जातकीर आमी तेंचे फुड्यान हो विशय दवरलो आनी विशय दवरतकीर सरानूय तो पटलो सराक आनी तो सरान विशय लावन दवरलो आनी काल आमची हांगा हाय लेवल जी मिटींग आसा आमचे माननीय सभापतीन हांगा आपयली आनी तेन्ना आमकांय ह्या मिटिंगेक आपयलो. ह्या मिटिंगेक आमचे फॉरेस्टाचे चीफ कन्जर्वेटर ऑफ ते आशिल्ले फॉरेस्टाचे अधिकारी आशिल्ले, सावथ गोवा कलेक्टर आशिल्ली, बाकीचे आमचे रेवेन्यू डिपार्टमेंटाचे सेक्रेटरी आशिल्ले, आमी आशिल्ले सगळे आनी हो विशय सुटावो करपा खातीर आमचे आमदारान तशेंच स्पिकरान आमकां फुल्ल एश्युरन्स दिले आसा की आपूण येणाऱ्या काळाक हो विशय जो आसा तो सुटावो करतलो आनी 206 लोकांक जे कुमेरीच्यो ज्यो ऑर्डरी आसा त्यो दिवपाचें आमकां आश्वासन दिल्लें आसा आनी तेजो प्रोसेस जो आसा सावथ गोवा कलेक्टराक तो सुरू कर म्हूण सांगिल्लो आसा आनी तो तेमी सांगला आपल्याक 8 दिसाचो पिरियड दी आनी त्या टायमा भितर आपूण तेजे फुल्ल अभ्यास करून आपूण येणाऱ्या काळाक तेजे पूर्ण हें करतले आनी अशें आमकां सांगिल्लें आसा. त्या वेळार आतां सुद्दां आमकां सरान आमकां सगळ्यांक सांगलेलें आसा की आपूण हो विशय बेगिनात बेगीन सुटावो करतले म्हणून.